सुर्ला गाडीवाडा हांगसरल्या थळाव्यां खातीर पद्मिनी फाउंडेशना मार्फत फुकट बस सेवा सुरू केल्या। बायलां, विद्यार्थी आणि जाणट्या नागरिकांक खातीर ही खासा सेवा आसा। आता मेरेन गावांतल्यान मुखेल रस्त्यार येवपा खातीर चलून येवचे पडटाले। मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्या हस्तुकी ही सेवा सुरू केल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। काट्यार वयता, नेस्ले प्लांटार वयता, बाकी कडेन वयता, तांकां खूप उपयोगी पडटली। कित्याक चलोन वयतना तांकां जे त्रास आनी बाकीचे तांकां जे त्रास जाताले ते पळयल्ले आसा। दोतोरान ZP फंडांतल्यान आमकां आदेश दिलो आनी जी सोलर लायट आसा ती प्रोवायड केल्ली आसा। म्हणजे सगळ्यो गोष्टी केल्ल्यो आसा। आयज आमची खरी आमी एक स्टेप फुडें येवपाची गरज आसा आनी दोतोराचें कार्य जें आसा तळागाळांत पावोवपाची गरज आसा। आनी तेंच्यांनी एक व्हडसो आमकां हांगा ह्या गांवांक लागून एक व्हडसो बारीकसो प्रोग्राम दवरला। तो म्हटल्यार जे हांगाच्यान लोक काट्यार वयताले किंवा बस स्टॉपार वयताले तांकां लागून तेणी एक बारकायेन पळयलें की जी भुरगीं सकाळीं वयतालीं सांजची वयतालीं तांकां लागून एक बारीकशी सोय केल्या आनी हो तेणी बारीकसो प्रोग्राम करून घेतला। तो सगळ्यांनी आमी आतां तेज्यान फुडें दोतोराक हेल्प करून बरे हितून फुडें व्हरपाक जाय। गेली कितलीशींच वर्सां गांवकारड्या पासून काट्यार चलत वचप एप्रॉक्सिमेटली 2 किलोमिटर आनी हे चलत कोण वता विशेष करून चलयो, विशेष करून बायलां ज्यांच्या कडेन स्कूटर ना। ओके, हे कंटिन्युअसली सकाळचे 2 किलोमिटर चलप, कॉलेजीक वयतना आसूं, प्रायवेट कामाक वयतना आसूं आनी परत आसत अशें सांजचे 2 किलोमिटर आयल्या उपरांत परत चलत घरा पावप। हितूंतल्यान रिस्कय खूब आसताली की वेगवेगळे फावटी तो रस्तो डार्क आसलो म्हणून आमी थंयसर पयली सोलार लायट घालून तो रस्तो इलेक्ट्रिफिकेशन केलो। म्हणजे लक्षात आयलें खूब दीस जाले की ही बस सर्विसीस सुरू करपाक जाय आसली। आज योगायोगात तो दीस आयलो की फ्री बस सर्वीस 3 टायम विशेष करून चलतली। सुर्ला म्हणजे सकाळी 7 वरांचेर गांवकारडा पासून काट्यार पर्यंत, दनपारची आसा तशी स्कुलाची भुरगीं आयली काय काट्या वयल्यान परत गांवकारड्या पर्यंत आनी सांजची आसा तशी परत एकदां म्हणजे दनपारां परत बसलेली सांजची एप्रॉक्सिमेटली की 6:30 to 7 टायमींग डिसायड करूया कोण कितल्यांक कितली जाणां पावता, मॅक्झिमम कितले जाणांक पावता। एक थंय 15 मिनटां रावची पडल्या जाता बट मॅक्झिमम कितले जाणां पावता ती डिसायड करून थंयच्यान बस आसा तशी परत आसा तशी गांवकारड्यात ह्या पद्दतीची इंटरनल सर्वीस इनिशियल स्टेजीचेर सुरवात करता। आमच्या मदीं आमचो बाब संदीप पारोडकारूय हांगासर आसा जो बिचोले RTO ऑफिसर म्हणून काम करता। ताका हांवें सांगलां इंटरनल रूट मतदारसंघातले सगळे स्टडी करचे आनी ज्यो बसीस ज्यो आमच्यो मेन रुटांतल्यान वयताल्यो त्यो इंटरनल रुटांतल्यान वचोंक जाय। फक्त गांवकारडा गाडीवाडा न्ही, इवन जो फोडगिणे फाळी हातूंतल्यान सुद्दां मदल्यान बसीस वचपाच्यो गरज आसा। थोडोसो टायमींग रिशेफल जातलो बट आमी म्हाजी बस ही योजना काडटा तातूंतल्यान ताचो किलोमिटर जरी वाडलो आसत जाल्यार तांकां 3 रुपया पर किलोमिटर गव्हर्नमेंट पे करतले। तांकां एकामेकाक सायट मारपाची गरज ना, म्हणजे म्हाका कितले पॅसेंजर मेळटले तुका कितले पॅसेंजर मेळटले हाची चिंता करपाची गरज ना, तांकां सरकार कॉम्पेन्सेट करतलो।